सगळ्यांकही नमस्कार. आमगेले एक यूट्यूब व्ह्यूवरान तुमका ओणम रिलेटेड कसं व्हिडिओ करचेक जाते की म्हणून आमकां निमगिलेलें आनी ताजी स्टोरी पुरा तांनीच पेटयला. तशें जावन डेडिकेटेड टू व्ह्यूवर आमी हे व्हिडिओंत ओणम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तुमकां दिताची. स्टोरी क्रेडिट्स श्री गणेश राव. येया आमी पुरा ते स्टोरी पळया कसन म्हणून. अम्मा अम्मा हंग पळम्मा आमकां पयरी ओणम सेलिब्रेट करचें केरळा वच्चें जायनी नवें. ताकाचे पिंकीन म्हाका थंय ओणम सेलिब्रेट केलेले फोटोज आनी व्हिडियोज पुरो पेटयला अम्मा. पळय या अम्मा हांगा खंय आसा तूं? हां आयली रे गुंडा. खंय आसते फोटो व्हिडिओ दाखय पळयता. अम्मा हें कसन अम्मा हें फूल पुरो घाल्ला कसन हें? ताका पूकळम म्हणटाची गुंडा. हे ओणमा दिवस त्यांनी सकट जन ಒಟ್ಟು बैसून घालचे रंगोली. आम्ही हेकडे रंगोली म्हणता ना ते त्यांनी फुलांतूच सोडोचे का रंगोली. ओ होई वे अम्मा हंग पळम्मा कितले नमुने आयटम्स पुरो आसा जेवणाक. हाका साध्य म्हणतात रे गुंडा. हे ओणमा दिवस त्यांनी करचे विशेष भोजन अंतू विंगड विंगड नमुन्याचे पदार्थ रांदप आणि करून वाडतात. अम्मा हें पुरो कसले करचेम्मा? पच्ची तेदना सांगता आशिल्ली महाबली हे टायमार भूंयक येता म्हूण सांगून. ते कसले केवचेम्मा महाबलीन? ताजी स्टोरी कसन म्हणून म्हाका कितें सांगता? तें गुंडा आम्ही सूर्यमान आणि चंद्रमान प्रकारे वर्साचे लाक धरचे. आमचे गेले म्हणजे GSP समाज बांधवतांनी आम्ही चंद्रमान प्रकारे आचरण करचे. तशींची केरळांतू त्यांनी सूर्यमान प्रकार परब आचरण करचे. सूर्यमान प्रकार म्हळ्यार ताका चिंगम म्हणतात. ते एक ऑगस्ट एंड जावं सप्टेंबर फुडले फर्स्ट वारा भितर येता. ते 10 दिवसाचे परब ओणम म्हणून. हे 10 दिवस प्रति घरकडे केरळांतू आता खंय केरळाचे जन असेल जाल्यार त्यांनी 10 दिवस वरे घरा एदुरू फुल्लाची रंगोली पूकळम म्हणून तुका दाखयल पळटावळी ते घालतात. 9 दिवस त्यांनी अशी विविध बगे खाद्यानी करून जेवणानी करतात. 10 दिवस त्यांनी तिरुओणम म्हणून करतात. महाबली ताका मावेली म्हणून वरे सांगतात. हो एकलो असुर राजा. हो केरळांत आಳ್विके करतना सुभिक्ष आशिल खंय जाल्यार तागेले निमित्त जनाक मस्त कश्ट जाले. तेदना विष्णुदेव तागेले 5 अवतार म्हळ्यार वामन अवतार जावन भूमीक येता. हांगा दिसतस न्ही रे गुंडा होची महाबली म्हणून. हो एकलो असुर राजा. हो विष्णुदेवाल 5 अवतार वामना म्हणून. हो पळोवचीक चिके गुड्डोची. तो महाबली एक यज्ञ करता असता. ते यज्ञ करतना एक ब्राह्मण जावन हो वामन थंय येता. तेदना महाबली निमगिता वामनाक तुमकां कसन जाय निमगी येती मगेले जाय तितलें आसा म्हूण सांगता. तेदना वामन सांगता म्हाका तुगेले कसनय आस्ती संपत्तू कसनय नाका. म्हाका खाली एक 3 हेज्जे दवरचे तितले जाग दिल्यार पुरो म्हूण सांगता. तेदना बली चक्रवर्ती तो सांगता अय्यो इतले संपत्त आसा मगेले तांतू हे 3 हेज्जे जाग दिवचे कांय चड न्हय म्हाका हांव दिता म्हूण सांगता. तुमकां खंय खंय जाग जावका म्हूण दाखय येती म्हूण निमगिता. तेदना वामना सांगता हांव खंय खंय मगेले पांय दवरतकी ते तितले जाग म्हाका जाय म्हूण सांगता. ते बली चक्रवर्तीक हांसता. तो सांगता तुमी आसूचे इतले सान ते तितले सान पांय जागे निमगीत आसा म्हळ्यार हांव दीन अशें आसता वे हांव दिता खंय म्हूण म्हाका दाखयाची म्हूण सांगता. हें आयकल कुडले तो वामना दैत्य अवतार घेवन तागेले एक पांय कण भुमी वयर दवरता. ते पांय फुल्ल भूंय कवर जावती तितले आसता. तशी ते सगळे भूंय तितले जाग तो घेता. तागेले 2 हेज्जे काणू आकाश म्हळ्यार स्वर्गलोकार दवरता. तशी 2 हेज्जेंतू सगळे स्वर्गलोक कवर जावची तशी करता. ओ होई वे अम्मा आतां 3 हेज्जे म्हूण निमगिला न्ही ताणें 2 हेज्जे धरले 3 हेज्जे खंय दवरता? वामन वरे तशी निमगिता हांव मगेले 3 हेज्जे खंय दवरचे म्हूण. तेदना बली चक्रवर्ती कसनय उपाय नाशी जायत खंय जाग ना तूं मगेले मत्ते वयरी दवरन सोडी म्हूण सांगता. तेदना वामन तागेले मत्ते वयर पांय दवरन शक्तीरी ताका भुंयचे भितरी पेटयता म्हळ्यार पाताळ लोकाक पेटयता. अशी वर्सा एक पंता ते महाबली चक्रवर्तीक विष्णुदेव
भुंयचेर येवचेक सोडटा. ताणें येवन तागेले प्रजे जन कशी आसा ती म्हूण पळोवचें. तेदना वामन वरें भुंयचेर येता. तांकां दोगांकय पळोवन जनांक खुशी जावन तांणी तांकां रुची जेवणांनी करून घालताची. तेंच साध्य म्हूण सांगचें. आनी हांकां स्वागत करचेक फुलांचे रंगोली घालताची प्रती घर कडेन. ताका पूकळम म्हणून सांगचें. वय रे गुंडा, आता अम्मान साध्य म्हणून सांगले नव्हे. तांत कसन कसन आयटम्स आसता म्हळ्यार बनाना चिप्स म्हळ्यार केळ्याचे चिप्स, दवा विंगड खंयचे चिप्स, तशींची शर्करा वेराटी, तशींची पापडम, तशींची इंजी पोळी, तोरण, ಮೆಳುಕು ಪುರಟ್ಟಿ, ಕಾಲನ್, ಓಳನ್, ಅವಿಯಲ್, ಸಾಂಬಾರ್, ದಾಲ್, ತಜ್ಜೊಟ್ಟು ಘೀ, ಮಗೇರಿ ಎರಿಶೇರಿ, ಮೊಳೋಸ್ಯಂ, ರಸಂ, पुलिशेरी, खिचडी, पच्चडी, मोरू, तशींची नोणचें, कोकोनट चटणी म्हळ्यार नारळाची चटणी, पायसू आनी केरळ मट्टा हें इतलें पुरो आसता. अशी त्या ओणमा दिवस 16 बगेचे आयटम्स करताची. तशींची बायल मनशांनी तिरुवातिरा म्हणचे डान्स करताची. आनी ओणम वेळारी त्रिशूर म्हणलेल्या गांवांतू दर्ल मनशांनी वागा वेस घालून मार्गरी नंताची. तशींची दोणी चलसूचे म्हळ्यार बोट रेस हें पुरो करेशिताती. वय अण्णा आनी पिंकीला अम्मा अन्नेक सांगता आशिल्ली कसन म्हळ्यार आम्ही पुरो हांगा परशुराम क्षेत्र अंतू आसाची म्हणून. तशी परशुराम क्षेत्र म्हळ्यार कसने गुंडा? परशुराम क्षेत्र म्हळ्यार तें गोकर्ण दकून कन्याकुमारी, गोकर्ण म्हणचे प्लेस दकून कन्याकुमारी प्लेस वरे आसता. म्हळ्यार तांतू केरळा वरे आयले. परशुराम म्हूण सांगल्यार विष्णूले संचे अवतार रे गुंडा. ताणें तागेले आयुध जावन आशिल्लें मच्छु अरबी समुद्रांतू उडयलेलें. हांगा दिसताच न्ही मरे तुका गुंडा? तागेले खांदेर आस पळय ताका मच्छु जावं कोडली म्हूण सांगताची. तेदना अरबी समुद्रांतू ताणें तागेले मच्छ पडलेले जागेरी थंय उदक पुरो मागशी वचून भूंय दिसलें. तें देखून हें पुराय जागाक परशुराम क्षेत्र म्हूण सांगताची. अम्मा आतां अण्णान सांगलें नव्हे परशुराम देवाले अवतार म्हूण सांगून. कोण अम्मा तांणी? परशुराम एक ब्राह्मण. तो जमदग्नी आनी रेणुकाले पोतू. हे भुंयचेरी पाप कर्म चड जालेले तेदना विष्णू देवाले संच अवतार जावन तो भुंयचेर येता आनी दुश्टांक नाश करता म्हणजे काणी आसा. अशी दुश्टांक पुरो नाश करचे मुखांतर भुंयचेरी शांती समाधान पुरो स्थापने जाता म्हणून नंबिके. गुंडा आनी तांगेलगी सुरभी म्हणचे गाय आसता. तें ताणें निमगेलेले इच्छे पुरो पुरयसिता. ती कामधेनू गायची संतान. तें गायचे विशय कोण कार्त्यवीर अर्जुन म्हणलेलो राय जमदग्नी लगी सुरभी म्हाका दिव का म्हूण निमगिता. जाल्यार जमदग्नी दिना. तेदना कार्त्यवीर अर्जुन राय सुरभीक बलात्कारार व्हरता आनी त्या विशय परशुरामाक कळटा. परशुरामाक चिके कोप चड. तशें देखून तो कार्त्यवीर अर्जुन रायलोट युद्ध करून ते रायाक सोलसिता आनी सुरभीक वापस हाडटा. ओ होय अण्णा, होय अम्मा, इतलो पुरो स्टोरी आसता ताजी मातशी म्हाका आयकून मस्त सकट इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. थँक्यू. तुमकां सकट म्हगेल्या अम्मान आनी अण्णान सांगेली स्टोरी कशी जाल्लें ताजे बग्गे तुमी कमेंट सेक्शनांत तुमगेलो अभिप्राय घालाची. तशेंच आनी काही कोणी कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करनी जाल्यार आत्ता वचून सबस्क्राईब कराती. थंयच एक बेल आयकॉन आसा ते प्रेस करून नोटिफिकेशन ऑल म्हूण दिल्यार आमी घालचे प्रति व्हिडिओचे नोटिफिकेशन फर्स्ट येवन तुमकां पावता.